हांव कायतान आरजीपीचो मेंबर कुट्टूरी. हांवें एक 24 मार्च कंप्लेन केलेली रिगार्डींग पंचबाट उदो डर्टी वॉटर तें घाणी उदो वयर सान दोंगराचे सान वयर लोक सकयल रोडाचेर सोडटा. सो ताका हांवें कंप्लेन फायल केलेली पंचायत आनी हेल्थ सेंटर. मागीर त्यान 31 मार्चाक ताणें जॉयंट इन्स्पेक्शन घेयलें आनी तांकां मागीर नोटीस सर्व केली त्यांनी 68,000. सो मागीर ताणें तेजे नोटिसाय म्हणलें की तांकां तुमगे लायट आनी उदक काट करता म्हण. कितें आहा तें तुमगे डॉक्युमेंट कितें आहा तें आपल्या आडेन दी तुमगे बंद कर उदक. सो मागीर तेजे उपरांत मागीर त्यांनी तांकां सोल्युशन आहा म्हण एक तांकां एक परत रिप्लाय दिली हेल्थ सेंटरान. मागीर तांकां परत आनी एक केलां की 7 दीस तांकां दिले तुमी कितें डॉक्युमेंट कितें आहा तें तुमी एप्लिकेशन केलें डॉक्युमेंट आपल्या आड्यान दी नाजाल्यार आपूण मुखार आनी एक्शन घेता म्हण. सो हांव मागता हेल्थ सेंटरा कडेन तुमी तेजेर बरें एक्शन घेवचें कित्याक भुरग्यांक भरपूर त्रास जाता हिंगा आनी आतां इस्कॉल ऑलरेडी चालू जालां आनी थिंगा ते सायडी पास जावपा जायना. आतां आमगे मुखार उलयता आमगे हो कुडतरी रेजिडेंट आरजीपीचो. ओके, आतां आमी हिंगा 5 बाटां आहाय. जशें आमगे भाव कायतनान मेंबरान आरजी मेंबर तें जायतो तोकोस घेयला आनी एप्लिकेशन करून हेल्थान घायलोलें आनी हेल्थान ताका बरो रिस्पॉन्स दिला. आतां हो पावस येतलो, पावस येवपा लागलो ऑलरेडी तर आसा पूण फूल स्विंगान पावस जालो ना. तें लेबॉड सगळें सकयल येता आनी सगळो चान्स आहा थिंगा डेंग्यू मलेरिया हें सगळें जावपाक. भुरगीं आतां इस्कुला वयतलीं ते इस्कुला वयता आसतना तेंचे ती मोटरसायकल येता एस येताय ते मेडे उदक पडटा आनी ते सारकें घाणी उदक. जशें आतां आमगे हेणें भावान सगळें डॉक्युमेंटेशन केलां आमी आनी एक पाटी हेल्थाको रिक्वेस्ट करताय की हो इश्यू बेगीन सॉल्व जावपा जायो. कित्याक नये इश्यू न्ही हो बरो पोन्ने इश्यू आजून कांय जायना म्हणल्यार आमकां मातशें हें जाता दूख जाता. सो आमी तुमकां हेल्थ डिपार्टमेंटान आनी एक पाट रिक्वेस्ट करताय तुमी हे सब्जेक्टाचेर बरें एक्शन घेवचें आनी बेगीन हो इश्यू क्लोज करचो. आमगेल्या आरजी मेंबर बाय प्रिया रिक्वेस्ट करता सारकें हिंगा एक्झॅक्ट सिट्युएशन भुरग्यांक केस करून त्रास जाता रस्त्यार वचपाचें तें मातशें सांगचें बाय प्रिया. आमी जेन्ना भुरग्यांक घेवन वयताय तेन्ना ते 2 बायक बी येयल्यार सगळें घाणी उदक तें आमचेर पडटा. सो तें भुरग्यांक मागीर प्रॉब्लम जाता आनी आमची जाणटी मनशां आहाय ती मिसा बी तेच रस्त्यान वयताय. सो हांव मागतलें बेगीनूय हें घाणी उदक बंद करपाक कित्याक जायतो टायम जालो आमी एप्लिकेशन बी दिल्ल्यार. सो थँक्यू.